Yes, students, note down this in your notebook. I am writing it on the board. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion states that खंच मूवी रिलीज मारे आजी तू गोतसला खंच म्हणून कळतो तुका Yes, students, who is it who is talking? Get out of my class. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनच अर्थ जाणे आणि न्यूटन साने थर्ड लॉ कसं म्हणून कळतो का तुका ये बेल दल्ले कसा ना अवस्था बहे एक बेल दल्ले म्हणून सांगूंगे ना सीधा जुर्लेंती मास्टर वच्चा कोरे राखील ना तन्ने कंचिನ ಮನೆ ಚೆರಡುಂಕೆ ಬಾತಾಚೆ पुढे आम्ही स्टुडंट जावन असताना आमगेला मास्टरांक कितले भिवचे आशिल्ले आमी कितले रेस्पेक्ट दिवचे आशिल्ले आतां काला चेडूं तशें आमकां दितात रेस्पेक्ट आनी आतांचे चेडवांक मारच्या कोरेना कसने चुकी केल्यार सवचे कोरेना सीधा कंप्लेंट होता पेरेंट्सांक एका तरी कसने कोरून येतात म्हणून सांगून आमकां भंय सुरू जाता फुडल्या काळान तो सांगचे आशिल्ले टीचराले जॉब म्हळ्यार एक रेस्पेक्टेबल जॉब म्हणून सांगून आतां खंय आसता तसले रेस्पेक्ट एद्राक आमगेले स्टुडंट्स मेळटा ती आमकांची एदूर हायूंक घेनवता ती एक चुरू विश करचे अभ्यास ना एक नमस्कार करचे अभ्यास ना गुरु म्हणचे भया भक्ती ना कसने ना टीचराले जॉब म्हळ्यार सुलाभाची जॉब म्हणून लेखलें केला वजन मात्र हांव आतां रिसेंट जावन एक पेपरांत आर्टिकल वाचिल्लें आतां कालान तो टीचर्सांकच हायेस्ट स्ट्रेस जातास काही टीचर्सांक पुरा नाकनातील रोग पुरा येतास काही पयलीं हांव अनेक सर्वे वाचिल्ले पेपरांत ताजे प्रकार चढावते हें शुगर डायबिटीज पुरा आसूचे टीचिंग प्रोफेशन आसूचे जनांकच काही त्या सकड चढावत अशी स्ट्रेस घेतिल्ली निमित्तच येवचे तशें जावन म्हगेले सलहे कसन म्हळ्यार तुमी जावं एकच टीचिंग फिल्डान जावं खंयच्याय फिल्डान जावं आसले जाल्यार तुमी स्ट्रेस एक घेवं नाका ती जायत म्हगेले क्लास जाल्ले हांव आनी घरकड भायर सरता न्ही जाल्यार हांव पावच एक चिक्की चडवण जाल्यार ते पत्तोळी खंय गेल्ली कसं केल्ली म्हूण सकट निमगीत त्या चेरडू वाली ಕಿರಿಕಿರಿನ್ मस्त स्ट्रेस जावन गेला सुस्त जाला एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ ಹಂಗಾಚೆ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾವ इथे हे कसने आईल ಕೂಡ್ಲೆ ನಿದ್ದಲಿಂತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಯ ನಿದ್ದೆ ಹೂಂಗೆ ನೇಯತಿ ಚಾ ಕೊಂದ ಬರ್ಲ ಚಾ ಪಿವ್ ನಿದ್ದವೆತ್ ನವ जायत मराठी हत्त वचून येता आजी संडे आज एक दिवस कस्सने ಕಿರಿಕಿರಿ नाशे आरामार नीद कडेत चिके लेट उठो येत आजी संडे जाल्यार कसं करचें आमकां बायल मनशांका संडे म्हणवरे आसना आमकां केन्नाय एकच आमी आयतार म्हण रज घेवन बसले रे घरकड खंयचें काम जायना आजी कशी हन्नी आसा ती एक चिके हेल्प करतात की निमगिता इथे 9 गंटे जाले वय माराय ती गतस आज आयतार नवा होय आयतार म्हण म्हाका काय गो तसं केन्नाय हांव एकल्यान करता नवा चिके तुमी वरे येवन ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प करतावा कसन करका माराय ती तुम्ही चिके दाळ सोडून घेवन बैसा मागीर सांगता जालें दोळ सोडलें बसलें आतां पुणी सांग इथे आजी चपाती करची म्हणलेकला चपाती तुमकां नी गुंडाक फेवरेट नवा तस तिकून हांव पीठ कालोवन दवरला एक चिके येवन लाटून दितावा हांव ते भाजीता जायत माराय ती तूं वस हांव येता स्कूलाक गेल्यार चेडू आली ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಂಗ घर कಡೆ बसल्यार पत्तोळेल ಕಿರಿಕಿರಿ हांव वच्चे जाल्यार खंय वच्चे तुमी सांगाचे इथे चिके वग्गी येतावा ही आनी ही गेले एक चपाती हांव हिका कितले पंत सांगला एक रज मेळटना ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट घे कसने चड काम आसूचे खंयचे खाण करूं नाका एक रुलांव दाव खंयचे सुलभ आशिल्ले खाण करी म्हूण आयकयना हां जायत गो येतास हा माझी मेगेल बामणाक सांगला चिके चपाती करूक हेल्प करती म्हणून तानी येता म्हण सांगला आम्ही दोघं जणांनी ಒಟ್ಟು केले रे मागीर वग्गी जाता काम वरे खंय गेली त्या बानी आत्ता येत म्हण सांगून 5 मिनिट जाले आनी काय येनी हे हांव हांगास कसं करका म्हूण सांग हो अशी तुका नाही नेवे तुम्ही हां जायत इथे हांव चपाती पीठ कालोवन दवरला हां चपाती पीठ कालोवन दवरला जायत जाल्यार चपाती कर आनी कोणाक राखचें त्या तितलें सुलभ ना पीठ केलें मागीर ते लाट्टूका मागीर भाजूका सुमार काम आसा आतां पळया हांव तुमकां शिकयता कसं म्हळ्यार हें चपाती पीठ कालोवन दवरला न्हय हातूंतल्यान तुमगेल्या हातान ते कितलेत न्हय एक सान अशें काण घेया तें पीठ हां घेतलें गो आनी कसं करका
थोडे काणगे मला कसं त्या नमून काण घेतले असं आता कसं गोतस वा तुमगे दोन्ही हात दवरनो पळया हा मग दाखवतास ना वा दोन्ही हातामध्ये ते पीठ घेऊन अशी 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 गुंडान गुंडानो रौंड उंडकोन दियाती अशी 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 त्या तोंडान सांगता म्हणा तुम्ही खाली केल्लेर पुरं तुमका कळलं म्हणा सांगिले मेगेल पळया हंग किती चंद झाला तुमगेला असेल तशी असमो शेप असं ग ಹೊಡ್ನ दिया हंगा हांची पूरा हजी उंडकोन दवरता हा ಉಂಡು ಕೊಂದಲ್ಲ आता मुखारचे स्टेप कसन म्हणून सांग तुम्ही मास्टर म्हणून समा कळता मुखारचे स्टेप म्हणू काय कसं नाही गणिताचे प्रॉब्लेम हां आता सांगता ऐका येते कसन म्हणा रे आणि तुला एक उंड हाता घेऊन हा तुमका लाटेन दिता तंतू तुम्ही लाटू का तेटल्यांचे नाव दी हंगा हा कशी लट्टीत पडत फस्टाक आमगेल हाता असं चुंड घेऊन अशी दवरनो हा थोडे पीठ घालून घेऊ का पीठ घालून जाता रे अशी हातानं चिके वैर वैर अशी करत मागीर राऊंड कोण लट्टीले झालं हा जायत ग करता घ्या ग लटीला पडा चपाती रेडी यस अಯ್ಯೋ हे कसं नाही आजी तू दिपुरा खाऊन दवरला की कसं ना चपाती बनतावा हाका कोणी पुणे चपाती की आळंबे हे पावसा जाऊचे गुडगुड आळंबे शेसा दिया हंगा एक लाटून दाखयता कशी असता चपाती म्हणल्यारी म्हणून चपातीची शेप कशी असल्यार किती मराठी त्या एक पण पोट्टा भितर गेल मागीर तू गेल त्या राऊंड शेप असतो कंचकी विंगाड शेप जाता पळया चपाती म्हळ्यार अशी असता अशी राऊंड करून लाटू का वही गो मराठी भारी लायकायला राऊंड झाला अशी यांची वरल्याल वऱ्या लाटून सोडी काही एक करेक्ट लाटीला म्हणला रे पुराय तुमका दित म्हणून सांगून तुम्ही तशी करते ना मा दिया हंगा पुराय हावची लाटून सोडता एक भाज्यूचे काम पुणी तुम्ही करत जायत ग करूया तंत कसं पुरा कशी सांगत तुम्ही पळयता कशी भाजीतात म्हणून कशी भज्जूचे म्हणून तू म्हाका एक पण तक सांग मागीर हांव तशींच करता हांव तुमका एक एक लाटून दिता तुम्ही भाजीत रबत सुरवेक गॅस ऑन करून कायल दवरनो तांत चपाती ते घालत मागीर चिके वेळ जाता रे तांते म्हणून गुल्ल गुल्ल शेता मागीर उलटा करत त्यांना चिके फुगून येता रे वापास उलटा करून थोडे साईडाक तेल घालनो दोन्ही साईड लायक कोण भाजू का ओ इतलेंच वा हांव भज्जूच म्हळ्यार कसं की म्हणलं केलं हां हां करून दाखया मागीर उलवेत हा कितले वेळ जाता की रब्बन रब्बन पाय दुखतास एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ बसता वगी जा माऱ्या कितले वेळ घेता एक भज्जून घेवच्या काय आज सकाळी लेट उठेल निमित्त हा म्हाका व्हॉट्सॲप पळोवचें करे जाय हे भज्जून दवचे हांव चिके व्हॉट्सॲप कोणी पळयता अय्यो मारया चिक्की वेळ पळयले व्हॉट्सॲप तितले भितर तू काळ जावन गेलो मारे अय्यो देवा हे कसं कोण घाल तुम्ही देवाची एक भाजून दिया म्हणत त्या वरे संकट करणे तुमक सांगची बदल हांची करचे लायक आशिल्ले तुमक सांगून मेगेल काम पुरे डब्बल झालं हांची करून सोडलं जाल्यार इतले वेळा पुरा काम जावन वता आशिल्लें शे एक चिक्की एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मोबाईल पळयलो मारे ती तितले भितर तो करपून गेला आणि एक करेक्ट कोण भज्जूच वा काय नका हांची पुराय भाजून सोडता जाल्यार खावची कामां हांव करचो खाऊची काम वरे हांची करता तुम्ही केलेलं कामाक तुमकाचे उपवास अय्यो हान्नी अशीच हांका कसं नाही काम सांगलं रे एकच एडवट करता ते नाजाल्यार एक्का दोन कोण घालता ते आमगेले लास्ट एपिसोडान तू आमगेले व्ह्युअर्सांक एक क्वेश्चन नेमगेलेलो आसा त्या क्वेश्चन कसन म्हळ्यार पातोळी मायान बॉम्बई मिठाई कितले रुपयाक घेतल्या म्हणून हाजे करेक्ट आन्सर 4 आणे म्हळ्यार 25 पैसे म्हणून हक्का कोण कोण करेक्ट आन्सर दिला म्हळ्यार मंजुळा शणै संजना नायक हर्षित शणै मानसी एंपै नेचर लक्ष्मी किणी विद्या कामत सुखदा प्रभू नायर रश्मी शणै सतीश भट यशोदा प्रभू नयना शानबाग संध्या शणै शिल्पा शणै प्रिया विपै नरेंद्र पै रामकृष्ण पै तशींची हन्निवरे करेक्ट आन्सर्स सांगला सुजाता प्रभू वीणा प्रसाद बुद्धिप्रिया वंदना कामत्यम अश्विक गेमर श्रेया भंडारकर संजय शणै ललिता गणेश पै कविता भंडारकर तृप्ती शानबाग तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद तशींची विंगड कोण कोण आमगेले क्वेश्चनाक आन्सर करूंक प्रयत्न केला की तांकां धन्यवाद
आता आमगेले आईचे एपिसोडाचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार बालू मम्मान न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशनाचे क्लास खंयचे दिवस केलेले म्हणून हाजे आन्सर्स तुम्ही आनी 2 दिवसांनी आमकां कमेंट सेक्शनात पेटय येतली. तुमकां आमगेले व्हिडिओ वयरी कसले अनिसिके अभिप्राय असल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाची. तुमकोरे अशी कसले जाल्लेले असल्यार ते आमगेलो शेअर करात. तशेंच तुमच्या व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार एक लायक बटन वतून तुमगेले फ्रेंड्सा लोटू शेअर करात. आमी नेक्स्ट व्हिडिओ मेळटाची. धन्यवाद.